Argando ca sumian Gesù, oblaptu ca sumian Gesù. Gesù Cristo te mogo chobo bonino, ami sirakacha grंथान पोळण करना साम. तुमका सर्वांक या पोळणाक स्वागत सुस्वागत. आज आम्ही नियाळो के स्वावासवर 15 एक गडीभर आम्ही मागिया. सर्वेस्पर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गा होगळापणी वाकाणणी दिता तुझ्या नावाका महिमा दिता. हयच्या दिसा आम्ही सिराकसो ग्रंथ नियाळच्या या वक्ता आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भरू तुझो पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिवन दी आनी ह्या ग्रंथान आमी पळण करता आसतना ह्या 15व्या आवास्वरांत आमी कितें वाचता तें जिखून दवरूंक ताजो अनुभव जोडूंक आमकां करपा दी. अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत तुका मेसवोचें जिवीत जावं दी आनी आमकां भलायकी लाभून दी. आमचे त्या सावां बेसावांनी बरो हें मागणें आमी करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवास्वर 15 वळो 1 तावन 20. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो हे परी करतलो आनी जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जाणवाय जोडतलो. एके आवय परी ती ताका मेळूंक येतली आनी एके तरणाटे होकले परी ती ताका वेग मारतली. ती ताका समजण्याच्या उंड्यान पोसतली आनी जाणवायेचें उदक पिवोवंक दितली. तो तिका तिंकून रावतलो आनी तो पडचो ना. तो तिचे पात येतलो आनी तो लजेक सांपडचो ना. ताच्या शेजाऱ्या प्रास ती ताका उंच उबारतली आनी सभे मदें ताचें तोंड उगडटली. ताका सूख आनी संतोष मुकोट मेळटलो. शाश्वत नांव ताचें दायज जातलें. मूर्ख मनशाक ती मेळची ना. पातकी तिका पळोवंक शकचे नात. गर्वतावन ती पयस रावतली आनी फटकेरे मनीस तिचो उगडास करचे नात. देवाची स्तुती नसत्या मनशांच्या तोंडान घोळना कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. कित्याक जाणवाय देवाची स्तुती करूंक लायता आनी सर्वेस्परूच हें प्रेरीत करता. म्हज्या पातकाक सर्वेस्परस जबाबदार अशें म्हणा नाका कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. म्हाका वांकडे वाटेक ओडुल्लो ताणेंच अशें म्हणा नाका कित्याक पातक्याची ताका गरज ना. कांटाळूंक जाय त्या सगळ्याचो सर्वेस्परो द्वेश करता. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो कोणूच हाचो मोग करिना. आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत. खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. खंयचें तूं विंचता तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव तो पदवीन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताची भिरांत धरतेल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावन तो कोणाकच फरमायना. फातर करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी 15व्या आवास्वरांत 1 तावन 20 वळ पर्यंत पळयली. पयलीं आमकां पळयता जाणवाय सोदतल्या मनशाचो संतोष कितें म्हणलें आमी वळ 1 तावन वळ 10 पर्यंत वाचता आनी आमी पयल्या आवास्वराक गेल्यार 14व्या तावनूच तें कंटिन्यू जाता. हांव जस्ट आमच्या एका नियाळा खातीर ती वाचता. जाणवाय सोदतल्या मनशाचो संतोष. जो मनीस जाणवायचो नियाळ करता आनी समजणी जोडूंक आपलें मन लायता तो भागी. आपल्या काळजान तो तिच्या वाटांचें ध्यान करता आनी तिचे गुटू नियाळता. एका शिकाऱ्या परी तो तिच्या पाठीक लागता आनी तिच्या वर्गांचेर दाबो धरून बसता. तिच्या जनेलांतल्यान तो भितर थिळटा आनी तिच्या दारा कडेन तो आयकूंक रावता. तिच्या घरा लागीं तो वस्ती करता आनी आपल्या तांब्याच्या कुंटे तिच्या वणटी लागीं पुरता. तिच्या बोकलेक तो आपलो थंबो घालता आनी एका उत्तम बिडारान तो रावता.
तिचे सवळेंत तो आपल्या भुरग्यांक दवरता आनी तिच्या फांट्या पोंदा रावता. दगितावन तिचे वरवीं ताका आसरो मेळटा आनी तिच्या वैभवान तो वस्ती करता. म्हळ्यार जाणवायेच्या वैभवान तो वस्ती करता. जाणवाये खातीर तो आपणाकच समर्पण दिता. ते आमच्या आदल्या 14व्या आवास्वरांत वळ 20:27 तेंतावन मुखारून आमी पळोवचें जाल्यार 15:1 तावन 10 पर्यंत जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो हे परी करतलो. पण आमकां सर्वेस्पराची भिरांत गरजेची. रेव्हरन्शियल फियर म्हणतो आमी ताका दिवचो तो आमी मान. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो हे परी करतलो आनी जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जाणवाई जोडतलो. आज कोण देवाचें उतर वाचता तो जाणवाई जोडतलो. देवाचें उतर उपादेशा प्रमाणे जियेता तो जाणवाई जोडतलो. तुमकां सांगता आमकां ह्या संवसारांत जाणवाय मेळची एक युनिवर्सिटी, इस्कॉलो, कॉलेज तुमी कितेंय म्हणा तें देवाचें उतर. आमी इस्कॉलांत कॉलेजींत कितें शिकता नॉलेज, पूण हांगा आमकां जाणवाय मेळटा. जर तरी दोनी आमी संवसारी शिकल्ली आनी हाच्या सांगात आमी हांगा मेतेर जाल्यार आमी निजोवन आशिर्वादीत जातले. त्या खातीर जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो हे परी करतलो आनी जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जाणवाई जोडतलो. तर आज देवाचें उतर आमकां पाळूंक, देवाचें उतर पाळचें म्हळ्यार देवाचो ताळो आमकां आयकूंक हाचो अवकाश आसा. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान देवोंक आसा. एके आवय पर्यंत ती ताका मेळोवंक येतली आनी एके तरणाट्या व्हंकले पर्यंत ती ताका वेंग मारतली. जाणवाय कशी? एक आवय बरी. एक आवय कशें भुरग्याचें पालन पोशण करता, त्या भुरग्याक सांडिना, त्या भुरग्या सांगात जियेता की तशें ही जाणवाय तुका सांडिना, तुज्या सांगात आसतली. आनी एका तरणाट्या व्हंकले पर्यंत ती तुका वेंग मारतली. म्हळ्यार कशी एका तरणाट्याक ताची तरणाटी व्हंकल वेंग मारतना संतोश जाता या ताका मोगस अनुभव जाता. ताचे वरून व्हरतो ही दैवीक सकत, ताचे वरून व्हरती म्हळ्यार तो एक संतोष ताचो अनुभव तुमकां आसा. पूण हांगा ह्या जाणवाये कोण तो वेंग मारता तो हाचे वरून व्हरते आशिर्वाद तो घेता. ती ताका समजणेच्या उंड्यान बसतली आनी जाणवायेचें उदक पिवंक दितली. पळय ती ताका समजणेच्या उंड्यान बसतली आनी त्या जाणवायेचें उदक पिवंक दितली. पळय ते समजणेचो उंडो म्हळ्यार कितें? त्या मनशा थंय सोंसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय आनी तो सारकें समजता. तो रागार जायना, क्रोध, राग, मसोर, हागें सगळें हातूंत पडना तो. आनी जाणवायेचें उदक पिवंक दितली. आज आमकां गरजेची ती जाणवायेचें उदक. तें उदक जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां ताणें दिला. त्या पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन जियोंक आसा. तो तिका तेंकोन रावतलो आनी तो पडचो ना. तो तिचेर पातयतलो आनी तो लजेक सांपडचो ना. पळय कोण जाणवायेक तेंकोन रावता तो पडना. कोण देवा सांगता, देवाची जाणवाय सोदूंक आशेता तो पडना. तिचेर पातयतलो आनी लजेक सांपडचो ना. ह्या जाणवायेचेर पातयोसो लजेक सांपडचो ना. ताच्या शेजाऱ्या परस ती ताका उंच उबारतली आनी सभे मदें ताचें तोंड उगडतली. जाणवायेन भरलेलो मनीस कितें करतलो? ताच्या शेजाऱ्या परस ती ताका उंच उबारतली. कोण उंच उबारता? ताचें शिकप न्ही, ताची डिग्री न्ही, देवान दिवची जाणवाय. त्या खातीर आमी ताका विधेय जायचय, ताका आमी काल्तिमान घालीचय. ताच्या शेजाऱ्या परस ताका उंच उबारतली. आमी मेच्चें पयशें, कोणा कडेन चड पयशे तो कोण ग्रेस्त त्या अंतर ह्या अधिकार त्या मट्ट आमी पळोवचें. पूण देव तशें न्ही. देव दुबळ्या धाकट्यांकी वयर उखलूंक शकता, तांकां जाणवाय दिवंक शकता. तांणी देवाचें उतर मागण्यांत गुंडायन आनी जियोंक आसा. सभे मदें ताचें तोंड उगडतली. कितें म्हळ्यार सत उलोवंक ताचें तोंड उगडतली. ताका सूख आनी संतोशाचो मुकूट मेळटलो. पळय ताका कोणाक जाणवाय कोणा थंय आसा ताका सूख आनी संतोशाचो मुकूट मेळटलो. तुम्ही पळय सभे मदें ताचें तोंड उगडटली. नव्या सल्ल्यांत धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयता जेजून सांगलें तांकां तुमकां सभे मुखार व्हरतले, कितें उलयचय, कितें सांगचय, म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. म्हळ्यार ती जाणवाय देव दितलो. पवित्र आत्म्याद्वारे ती सकत तें धैर्य, तें बोड तांकां ती दितली.
मूर्ख मनशाक ती मेळची ना. फूल्स वोंट गेट इट. मूर्ख आमी मूर्ख जावचे नाका. मूर्ख मनशाक ती मेळची ना. पातकी तिका पळोवंक शकचे नात. मूर्खाक मेळची ना, पातकी तिका पळोवंक शकचे नात. त्या खातीर आमी मूर्ख जावन जियोवचे न्ही. मूर्खपणान जियोवचे न्ही. पातकी जिवीत आमी जियोवचे न्ही. गर्वतावन ती पयस रावतली आनी फटकिरे मनीस तिचो उगडास करचे नात. गर्वतावन ती पयस रावतली. कोण पयस रावतली? ती जाणवाय. पण गर्व्यातय जाणवाय येना. आज आमी गर्व अहंकार तुमी पळयल्यार मोरी माय खालती जाली आनी देवान तिका जाणवायेन भरली. स्नानीक जुवांव खालतो जालो, जाणवायेन भरलें. हेरोदू पिलात गर्वान फुगले, जाणवाय नातली. तांकां ह्या संवसाराची मात्र एक नॉलेज आसली, या बूद आसली. सो मूर्ख मनशाक ती मेळची ना. तर आमी मूर्ख जावचे नाका. आमी पातकी जावचे ना. पातकी तिका पडोवंक शकचे ना. गर्वतावन ती पयस रावतली आनी फटकिरे मनीस तिचो उगडास करचे नात. फटकिरे मनशांक पळया, तुमी पळया, फटुलो मनशांक, गर्व्यांक, ह्या मूर्खांक तांकां मागणें, इगर्ज, तिर्स हें सगळें तांकां नाका. आनी आज सबार जण कितें करतात? सुरू देवते आसतात. मागीर सवकास ह्या संवसाराच्या बोलोवण्याक थोड्यांनी सांगलें आसा म्हाका, फादर तो आतां ते खंयच्याय एका स्वामीजीचो फाटलावदार जाला, खंयच्या एका व्यक्तीचो फाटलावदार जाला. क्रिस्ताक तांणी सोडला. ह्या संवसारांत भाशणां सोबीत दिसतात, आकर्शण दिसतात. सांगचे तांचे आमकां मोतीक ती केवळ आमकां नॉलेज दिता शिवाय जाणवाय दिना. जाणवाय दिवची आमकां बायबलान मात्र. त्या खातीर मोगोचे भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरांत गुंडायेन देवच जाय. गर्वतावन ती पयस रावतली आनी फटकिरे मनीस तिचो उगडास करचे नात. देवाची स्तुती नसत्या मनशाच्या तोंडान घडना. पळया, नसत्या मनशाच्या तोंडांत देवाची स्तुती घडना. ताका स्तुती म्हळ्यार जायना. ताका इरिटेट जाता, ताका एलर्जी जाता. देवाची स्तुती नसत्या मनशाच्या. त्या खातीर आमचे नसतेपण आसल्यार ताका स्तुती करूंक जायना, मागण्यो करूंक जायना, देवाच्या उतर वाचूंक जायना, मिसा बसोवंक जायना. तो नश्ट जावंक पावता. कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. नसत्या मनशाक ती लाभना. कोणाक ती लाभता? कोण विधेय जाता, कोण देवाक समर्पून जियेता, कोण खालतीमान घालता देवाच्या उतराक, ताका ती लाभता. कित्याक जाणवाय देवाची स्तुती करूंक लायता आनी सर्वेस्परूस हें प्रेरीत करता. कित्याक जाणवाय पळया, आज देवाची स्तुती करी जाय जाल्यार आमकां जाणवाय जाय. पवित्र आत्मो जाय. पवित्र आत्म्यान आमी बरो जाय. देवाची जाणवाय पवित्र आत्मो. आनी त्या जाणवायेंत आमी व्हरतना मात्र आमी स्वार्थ आयकूंक साथ जाता. पण आज हांव स्वार्थ परगट करता. कितलीं जाणां आयकतात? हांव थोडे फावटी पळयता, एक 1,500 गी, 1,000 गी, कितलो लोक ना आमचे सगळो संवसार बरो. म्हळ्यार ते सगळ्यांक तितले सुलाभेन आयकूंक जायना. आनी थोडी आमी पळयल्यांत आतां आमच्या ब्रदरान सुमार गायनां ताणें बरयल्यांत. कन्नडी भाशेन 300 वयर गायनां बरयल्लीं. आनी आमी सबार गायनाच्यो कोवळ्यो भायर हाडल्यो. आनी थोड्यांक आमी अशेंच एक धर्मार्थ दितले. आमच्या टिमाचे बरोबर आसली थोड्यांक दितले. ती आयकता, थोडी आयकनात. आनी आमी केदाळे तांकां विजीट करूं येतना, फादर तें तुमच्या कंतार टिमाच्या कंतार, हांव न्ही ब्रदर टिकेच्या बरयता, बरें भारी बरें आसलें. खंयच्या पळयतना आमी सुमार एक 10 वर्सां पयल्यान काडलेली कोवळी. म्हळ्यार तांणी ती आयकून एक, म्हळ्यार एक कंतार आमी आयकतना आमकां देवाची जाणवाय पवित्र आत्मो भरता. पवित्र आत्म्यान आमी त्या खातीर ही कंतारां सकड आमी देवाक महिमा दिवंक यूज करता, उपयोग करता, आमच्या महिम्या खातीर न्ही. त्या खातीर देवाची स्तुती नसत्या मनशाच्या तोंडान घोळना. कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. देवाची स्तुती नसत्या मनशाच्या तोंडान घोळना. कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. कित्याक जाणवाय देवाची स्तुती करूंक लायता आनी सर्वेस्परूस हें प्रेरीत करता. जाणवाय देवाची स्तुती करूंक लायता आनी सर्वेस्परूस हें प्रेरीत करता. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी जाणवायेन बरोवंक आमी मागोवंक जाय. देवाची जाणवाय आमकां आशिर्वाद करतली, आमकां मुखार चलयतली आनी त्या जाणवायेन आमी जियोंक जाय. त्या खातीर सांत पाऊल एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या वासवरांत ओळदा सांगता, निमाणें एकूतर सोम्या सवे रावोन तुमी बळोवन जाया, ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जावं दी. सोम्या सवे रावोन आमी बळोवन जावंक आसा.
सुमेसुवे रावचें म्हळ्यार देवाच्या उतरांत रावचें, ताच्या जाणवायेंत आमी जियोवचें, ताच्या पवित्रत्मे आमचें जिवीत आमी जियोवचें. मुखार वळय 11-20 पर्यंत मनशाची स्वतंत्रताय सबारनी चिंतलां, ही स्वतंत्रताय दिल्या म्हाका जाय जाल्लें बरी करूंक म्हणून न्ही. मनशाची स्वतंत्रताय ताका दिल्या देवाच्या नियमा प्रमाणे जियोवंक, देवाचो मोग करूंक, देवाच्या वाटेन चमकोवंक आनी देवा सांगी सदांकाळ रावोवंक. त्या खातीर हांगा आमी पळयता म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. पळयसिराक आमकां सांगता कोणी सांगचें न्ही म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. सर्वेस बरो आपूण द्वेशिता तें तो करिना. त्या खातीर म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. आनी म्हाका वांकड्या वाटेक ओडुल्लो ताणेंच म्हाका वांकड्या वाटेक ओडुल्लो ताणेंच अशें म्हणनाका. देव आमकां कोणाकय वांकड्या वाटेक ओडिना. सबार जाणांनी सांगचें आसा देवान म्हाका कित्याक हात सोडलो. देव हात सोडिना, तुमी देवाचो हात सोडला. देव कोणाकच वांकड्या वाटेक वच म्हूण सांगना. आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळा. आमच्या मोतीक कितें घडटा, मोतीन कितें येता तशें जियोवचें न्ही. आमची मोती ती आमी नियंत्रण करूंक आसा, ती तरबेत करूंक आसा. त्या खातीर आमकां ल्हानतावन क्रिस्ती शिक्षण मेळटा. सबार जाणां भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणाक धाडूंक नाका. तांकां जावं पुरो लग्न जावच्या पयलीं शिक्षण आसा. आमी आमच्या बरींच्या संवसारांत जियेल्यार आमी यशस्वी जोडिना. म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. आपूण द्वेशिता तें तो करिना. त्या खातीर म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. कोणी सर्वेस्पराचेर बदलाम घालूंक नजो, देवाचेर बदलाम घालूंक नजो, आमी देवाक दुखोवंक नजो. मुखारचो सांगता वळ 12 म्हाका वांकड्या वाटेक ओडुल्लो ताणेंच अशें म्हणनाका. पळय एक पातकाक जबाबदार, म्हज्या पातकाक जबाबदार देव म्हणनाका. आनी म्हाका वांकड्या वाटेक ओडुल्लो ताणेंच देवाक रावूं येता आसलें न्ही. हांव तशें येतना देवाक स्टॉप करीत. देव स्टॉप करना. स्टॉप करचें काम तुजें. देव तुका कृपा दिता. देव तुज्या आत्म्यान कॉन्शियन्सांत तो सांगता, अंतस्करणांत सांगता तें सूख वायट करनाका. आमचें अंतस्करण कोशेड आमी कितें करता, आमी लगड काडटा. कोशेड लगड काडन जीवन सोकितलो लोक ना ह्या संवसारांत. They have killed their conscience, dead conscience, wavering conscience. म्हळ्यार कितें मेल्लें कोशेड. हाजो कोशेड मरोवचें नाका. त्या हेरोदा बरी हेरोदियसा कडेन तो जियेलो. ताच्या भावा फिलिपाच्या बायले सांगता जियेलो. ताजें आनी त्या ताजे दुयेच्या कोशेड आमकां कळीत आसा कसलें कोशेड. त्या खातीर देवाचें उतर आमच्या कोशेड फॉर्म करता. द वर्ड ऑफ गॉड or the wisdom of God through the word of God forms our conscience. आमी कोणाक ब्लेम कर फायदो ना. ह्या जाकांक जावं पुरो, रिलिजियसांक जावं पुरो, आवय बापाय जावं पुरो, आमच्या आवय दट्टू भाऊ भयणाक जावं पुरो, आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां. आमकां वाचूंक येता. आमकां आज मोबायलान ते सकट वाचूंक येता जाल्यार हें वाचूंक आमकां येना. आमी मौन करी जाय. आमी देवा सांगता जिव निर्धार करी जाय. म्हज्या पातकाक सर्वेस परस जबाबदार अशें म्हणनाका. कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. म्हाका वांकड्या वाटेक ओडुल्लो ताणेंच अशें म्हणनाका. कित्याक पातक्याची ताका गरज ना. ताका पातक्याची गरज ना. त्या खातीर तुमी चिंतून तुजे सकट देव करयता म्हणून. कांटाळूंक जाय त्या सगळ्याचो सर्वेस्पर द्वेश करता. कांटाळूंक जाय त्या सगळ्याचो सर्वेस्पर द्वेश करता. तर आमकां गोत्ता आसा खंयच्या कांटाळ्याचें खंयचें बरें. वी नो वॉट इज गूड एंड वॉट इज इवील. खंयचें बरें खंयचें खोटें आमकां कळीत आसा. आनी कळीत आमकां मापान आसा. देवाचे उपदेश आसात, सक्रामेंत आसात. ताच्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा. त्या खातीर आमकां जाय जाल्ल्या बरी जिवंक आमचें क्रिस्ती जिवीत न्ही. देवाच्या कृपे प्रमाणे देवाच्या वाटेन आमी जिवंक आसा. कांटाळूंक जाय त्या सगळ्याचो सर्वेस्पर द्वेश करता. सर्वेस्परची भिरांत धरता तो कोणूच हांसो मोग करिना. जर तर तूं सर्वेस्पराक मान करताय, सर्वेस्परचो मोग तुज्या काळजांत आसा, तूं वांकड्या वाट्याक वचनाय. आनी असल्याचो तूं मोगो करिनाय, द्वेश करताय. अरंबाक ताणें मनशाक रचलो
आनी मनशान स्वता निर्णय करच्या खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. त्या खातीर डिसिशन, युअर लायफ डिपेंड्स ऑन द डिसिशन्स दॅट यू मेक. And decisions are inspired by the power of the Holy Spirit. तुझ्या लाईफान तुवें करचे निर्धाराचेर वंदून तुजें जिवीत आसा आनी तुजे ते निर्धार पवित्रत्म्याच्या कृपेन प्रेरण जाल्ले जावंक जाय. देवाच्या उतराच्या द्वारान हांव म्हज्या 22 वर्सां जिवितांत सडावतू म्हज्या जिवितांत हांवें घेवचे निर्धार जावन आसले देवाच्या उतराच्या आदाराचेर. जावं पुरो थोड्या फावटी थोड्यांक दुखले आनी थोड्यांनी तो एक मूर्ख म्हणे, नो प्रॉब्लेम. पण म्हज्या काळजांत संतोष आसा, आत्म्यान संतोष आसा. आनी तो संतोष कोणें दिवचो? तो संतोष ह्या संवसारांत खंयी मेळना. ह्या सुवातेन म्हाका संतोष आसा. त्या खातीर हांव हर एका दीस एटलिस्ट 2 ते 3 वरां ही सुवात प्रगट करूंक प्रगट करतना हांव शिकतां, हांव मागतां आनी देव म्हाका कृपा दिता, ह्या सुवातेची जाणवाय तो दिता. त्या खातीर हांवें बस जाय आनी वासी जाय आनी तें वाचलें प्रगट करूंक तो सक दिता. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार ताणें मनशाक रचलो, मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. आज कसले निर्णय करते आसा? कितलींशीं जाणां निराशपणांत आसात, कितलींशीं म्हाका काम ना म्हूण आसात. देवान इतले आमकां आशिर्वाद, इतले बेसांवां, इतली कृपा दिल्या, ती कृपा आमी वगडावन घेवची. त्या खातीर मनशान स्वता निर्णय करच्या खातीर आमचे निर्णय आमी करूंक शिकत जाय. आमी कोणा वयर डिपेंड जावन नजो, विधेय जाता, उबे जाता, पूण आमचे निर्णय आमी करूंक शिकत जाय. आनी ते निर्णय सुमयेच्या मना प्रकार, ह्या सुमयेच्या आदेशा प्रकार जाय. सुमयाक आमी केदीस दुखोवंक नजो. तुका जाय जाल्यार तुज्या आज्ञा पाळूंक जातात पळय, आनी तुका खोशी आसल्यार तुज्यान विश्वास रावंक जाता. आतां प्रॉब्लेम कोणाचे? देवाचे न्ही, प्रॉब्लेम आमचे, समस्या आमचो. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता. पण मग अशें भाव भयण, ह्या कश्टाच्या काळार कोविडा टायमार तुका एक दीस घरा बसनातली आसली, थोडी एक घडी तांच्या जिवितांत आडपडनातली, रेस्ट करनातली आसली. कोविड येते ते 14 दीस तुज्या रुमा भितर तुका रावंक जावनाली. जाला पळयात ते घडी येताना, आतां आवड येताना खालें करताय, ह्या उजो पडलो म्हणटा ताका घरा भितर आसाय तूं कशें म्हणी करून दार पुटोवन गी, ह्या जनेल पुटोवन गी, थंय आसले वस्तू काण घेवन तूं भायर येवंक प्रयत्न करताय. म्हळ्यार जो अर्थ तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता. आमी कितें करता? आज्ञा नेगार करता, आज्ञांत हांव पयस रावता आनी आमच्या खुशा प्रमाणे जियेता, आमचे निर्णय आमी घेता. त्या खातीर आज देवाच्या उपादेशांक आमी खालतीमान घालूंक शिकत जाय. थंय आमी जाणवाय जोडटले. तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावंक जाता. पळय तुका खुशी आसा, आज विश्वासी राव जाता. आज विश्वासी रावचें जावं पुरे 22 वर्सां देवान म्हाका राखलां जाल्यार हांव वचकत. हांवें कुमसार जाय जे म्हजे तेय वडण्यो आसा ते सकट आसा, पूण आमचे जावं पुरो आमकां रेकलेक्शनां रिट्रीट्यो आसात आनी आमी ह्या सकट एक जिवितांत कितें अनुभव जोडटा, तो जोडटना देवाक खालतीमान घालना देवा सांगाता जिवंक आसा. त्या खातीर तुका खुशी आसल्यार तुवें विश्वासी रावंक जाता. विश्वासी रावोंक प्रयत्न करीत जाय. विश्वासी रावनासतना आमी जिवंक सादच ना. आमी पळयता, हांव मुखार सांगता वड सोडा, तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत आनी तशेंच खंयचें तूं विस्ताय ताका हात घाल. मनुश्य मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचें तूं विस्ता तें ताका मेळटलें. पळय उजो आनी उदक. उजो उलपयता, उदक जिवीत दिता. पळय नेक्स्ट जिवीत आनी मरण. जिवीत देवान दिवचें जिवीत, मरण हें आमी पदकान पडोवन ह्या देवाक सोडून नाश जावचें. आमी ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर भरोसो दवरनासतना जियोवचें. त्या खातीर तुज्या मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत. खंयचें तूं विस्ताय ताका हात घाल. फ्रिडम दिलां तुका, स्वातंत्र्य दिलां तुका. मनुश्य मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचें तूं विस्ता तें ताका मेळटलें. हेच द्वितीय नियमांत आमी वाचता. तुज्या मुखार उजो आनी उदक दवरलां, तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरलां. तूं वंचे खातीर तूं जिवीत वीस, तूं वंचे खातीर तूं उजो उदक वीस. म्हळ्यार हाजो अर्थ देवा सांगता तूं जिये, देवाक सोडून तूं जिये नाका.
देवाच्या मोगान तू जिये, देवाच्या कृपेन तू जिये. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो परत वाचता ऐका. तुझे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत, खंयचे तूं विस्ताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचे तो विस्ता तें ताका मेळटलें. तर आज आमकां खंयच्यान जिवन आसा आमी उजो सोन भोग जाते आगी आमकां, मरण सोन भोग जाते आगी आमकां. तर आमी आमचें जिवीत सारकें करीत जाय. सारकें करूंक एक अवकाश ह्या ग्रंथांत आमी पळोवन करते आसा. सिराक आमकां दिता पळय ही जाणवाई, सर्वेस्पराची जाणवाई बोवडू. सर्वेस्पराची जाणवाई बोवडू. तो पदवेन बुडवून तूं आनी सगळें पळयता. तो पदवेन बुडवून तूं सर्व शक्त म्हणटा सर्वेस्पर, तो सगळें पळयता. ही लुक्स एवरीथिंग, ताका हर कळीत आसा. आनी म्हणटा मुखार पळया, ताची भिरांत धरतेल्यांचेर ताजे दोळे आसात. जो कोण ताचे लागीं मागता ताची भिरांत धरता, ताजे कायदे पाळटा, ताच्या मेटांनी संकता, ताचो ताळो देवाच्या उतरां मारिफात आयकता, तांकां तो लागीं आसा. आनी ताची भिरांत धरतेल्यांचेर ताजे दोळे आसात. आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. आमी कितें करता तें हर एक ताका कळीत आसा. मनशाची हर एक करणी तो जाणा. मुजी तुजी हर एक करणी तो जाणा. मुखार सून आमकां सांगता, खोटो जावंक तो कोणाकच फॉर्मायना. देव खोटो जावंक कोणाकच फॉर्मायना. आमी खोटी जायचे म्हण देवाची आशा न्ही. खोटेंपण आमच्याच करगान आमी विरचें. पातळ करून तो कोणाकच परवणगी दिना. म्हळ्यार देव पातळ करूंक कोणाकच परवणगी दिना. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज जाणवाय विशयांत आमी आयकलें, जाणवाय सोदतना मेळचो संतोश. तशेंच आमची स्वतंत्रताय, आज स्वतंत्रताय आमी मिसयूज करूंक नजो, अब्यूज करूंक नजो. ती बऱ्यान उपयोग करूंक आमकां आज सिराक ह्या ग्रंथाद्वारे आपोवणें दिता. उगडासाक दवरची तसली उतरां 15वा वसवर वळू 9 आनी 10 देवाची स्तुती नसत्या मनशा थंय ताच्या तोंडान घोळना. कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाबोवंक ना. कित्याक जाणवाय देवाची स्तुती करूंक लायता आनी सर्वेस्परूस प्रेरीत करता. तशेंच तुका जाय जाल्यार वळू 15 तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता. आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा व्हड वेकणीस. तर एक घडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्ग होगळापाची वाखाणी दिता. तुज्या ह्या जाणवाया खातीर हांव तुका महिमा दिता. अंशे दिसा तुज्या सेवकाक तुज्या आशिर्वादान भरल्या खातीर अर्ग दिता आसतना हस्कत म्हाका बळवंत करून तूं चलयते आसाय. म्हजें जिवीत, म्हजी स्वर्ता, म्हजें मिसांव, म्हजो स्वर्तेचो पंगड आशिर्वादीत कर. आनी स्वर्ता प्रकट करच्या वखदां कितलोसो लोक आज कश्टांत आसा. देवा जाणवायेतावन पयस आसा, देवाच्या उतरांतावन पयस आसा, मागण्यांतावन पयस आसा, सक्रामेंतावन देवाच्या उपादेशांतावन पयस आसा. तांकां सगळ्यांक तूं लागीं हाड. आनी विशेष मोगान भावार्थाचें देणें उर्जीत कर, बळोवन कर. जे कोणें भावार्थ वगडायला तांकां कातोलीक भावार्थाचो पाठी तूं दी. पवित्रत्म्यान तूं तांकां भर. वायट ओडण्यो सवयेतावन सुटका दी. संवसाराच्या बुदवण्यांतावन तें सावातावन तूं तांकां राख. कितलोसो लोक ह्या संवसाराच्या ह्या जाणव्या फाटल्यान धांवन आसा. बुकाची नॉलेज आनी ह्या माध्यमांत कितें येता, पेपरान कितें येता तेंच वाचूंक आपण असो वेळ करशिता शिवाय तुजे उतर वाचिनात. तुजे उतर वाचूंक तांकां प्रेरण दी आनी हांची ही सुवार्ता तांकां आशिर्वाद हाडून दी, बेसांव हाडून दी, फेकोण हाडून दी. मात्र न्ही सर्गींच्या जाणवायेन तांकां भरून दी. पेडे शेडेंत वळवळच्या लोकां खातीर हांव मागतां. जावं पुरो विशेष मापान जेजू तांचेर तुजी दया देंवन येवं दी. हांतरुणार आसात, व्हीलचॅरार आसात, व्हेंटिलेटरार आसात, आयसीयूंत आसात, क्वॉरंटायन जावन आसात, कसलीय पिडा तकलेतान पांया पर्यंत शरीर पिडा हांव तुका समर्पण मागतां. तांचेर तुजी दया देंवन येवं दी. जे कितें तेंच्या कुडींत उणें पडलां भरती कर दी. तेंच्यो कोडू मोदू अत्मो अभिशेक कर. जेजू हर एक विश्व तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर. ही स्वर्त आयकोवचे तांच्या जिवितांतली पातकां निश्क्रीय जावन दी जेजू. आनी कोणाचेर डिपेंड जावन जियेन आसतना तुज्या उतरा प्रमाणे आदारांत निर्धार करून तांकां बोल्ड घटाय दी.
ह्या सुइसायडल टेंडन्सी तावन संवसाराच्या ओडण्यात रटावडीत तूं तांकां राख विशेष बाबत युवा पिळगेचेर आशिर्वाद घाल भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद भुरगीं नातल्या भुरग्यांचे धेणे तूं फावो कर सगळ्या संवसाराच्या राजकारभाराचेर आशिर्वाद घाल 750 करोड लोक 130 करोड लोक इंडियाचो 100 करोड लोक आमच्या कर्नाटकाचो आशिर्वादी जावन दी 7 कॉन्टिनेंट्स आशिर्वादी जावन दी जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान रक्ताच्या बोळान हरिये पिड्या शिड्या अंकर बनपस बंदड्यो कुटुंबां निष्क्रिय जावन दी कुटुंबां ह्या सुवार्थाच्या आशिर्वादान बरो भलायकेन बरो दिता touch them Lord anoint them Lord heal them Lord bless them Lord deliver them Lord शरीर शांदरिया रा bara alfa kora rafa shamala kimra bara uriya la mashira horiya la mashira la la yergan Jesus glab Jesus महिमा Jesus आराधन Jesus तुमच्या दोन्ही हात उभारून स्तुती करा देवाचे आशीर्वाद बेसाव सगळीची झड माहिती तुमच्या देव देऊ दी आमचे देसले रिये कसकत काय तो पॉइस करू दी जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं मागता आमेन 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 सर पदवेदार देव बापू आणि पुथू आणि पवित्रत्म तुमच्यावर आशीर्वाद घालूं बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर आमच्या येसूसपाच्या पंगडा खातीर आमच्या शोमो गादी येसीसीच्या मिसावा खातीर तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या मिसावा खातीर तुमी विनंती करा जाता तितल्या लोकांक हो संदेश मुखार करा आनी अशें सुवार्ता परगट करच्या ह्या मिसावांत तुमी वांटेले जातेल्यात म्हजे नंबर हांगा सकयल आसा ताका तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत या तुमचे त्या सामा तुमी धाडयेत देव बरें करूं.